मेळावलेच्या लोकांक गोवा सुरक्षा मंचान तेको दिला। तशेंच पुलिशेन विश्वेश प्रभू आणि शैलेंद्र वेलिंगकराचेर जी कलमां लावन तांकां अटक केल्या त्या घडणुकेचो गोवा सुरक्षा मंचान निशेध केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हे सगळे जे वचपाचे आसा ह्या सगळ्या IITच्या प्रोजेक्टाच्या मुळे आणि ते सगळ्या गावातले लोक जे सगळे भायर रस्त्यार गेले 9 म्हयने प्रयत्न करता सरकारा कडेन सरकाराक सांगपाक सोदता की ती जमीन जी आसा ज्या जमनीन तेंच्यांनी आत्ता पर्यंत त्यांचो उदरनिर्वाह जो जाल्लो आसा ह्या जमनीचेर IIT खंय उबी करची न्ही अशा प्रकारचो तेंच्या गांवांतलो लोकांचो प्रयत्न आसा सरकारा कडेन सांगपाचो। पण सरकार जे आमचे जे आसा ते भेरे सरकार काय कितें की ताका हो आक्रोश जो लोकांचो जो आसा सामान्य लोकांचो गोंयकारांचो त्या भागांतल्या तो आक्रोश जो आसा तो आयकपाक येता काय ना। आमकां खबर आसा 2 दिसां पयलीं हांगासर कशा पद्दतीन सरकारान पोलिसांचो वापर करून दडपशाहीचो प्रकार जो आसा तो ह्या ठिकाणी केलो। हांगासर NGOचे काही कार्यकर्ते जे आसात जे कार्यकर्ते ह्या भागात ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक गेल्ले अन्नपक्षीय लोक गेल्ले असे अनेक जण जे आसात ह्या सगळ्यांनी सुद्धा ह्या एकूण आंदोलन जे आसा त्या आंदोलनाक पाठिंबो दिल्लो आसा। आणि अशा स्थितीत हांगासर सरकारान आपली हुकूमशाही म्हणजे आम्ही लोकशाहीन रावता काय कितें असो एक प्रश्न पडपाची एक शंका निर्माण जाल्ली आसा। या लोकशाहीन हुकूमशाही प्रकारचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे याने प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी कालच्या हेतून आमकां खबर आसा पयरच्या हेतून की लाठी चार्ज जो केल्लो आसा हे सगळे केल्ले आसा आणि ताका दोशी म्हणून जे कितें काही थंयसरले NGOs जे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां काल मोठ्या प्रमाणात अटक करपाचें सत्र आणि अनेक प्रकारची कलमां लावपाचो प्रयत्न जो आसा तो काल केल्लो आसा। आम्ही गोवा सुरक्षा मंच म्हणून शैलेंद्र वेलिंगकर आसूं किंवा विश्वेश प्रभू आसूं हांकां जी अटक केल्ली आसा ह्या गोवा सुरक्षा मंच म्हणून आमी हाका निशेध करता। IIT विषय जो आसा हो जगातलो मोठो एक केंद्र आसा आणि IIT प्रकल्प जो आसा तो गोव्यान आमकां जाय अशें आमचे गोवा सुरक्षा मंचाचे पयलीं पासून म्हणणें आसा। आमी आझाद भवनाचेर ह्या मेळावली लोकांच्या फाटल्यान उबे रावपा खातीर 1 दिसाचें निदर्शन धरलेलें त्या वेळाचेर सुद्दां आमी हो विशय स्पश्ट केला आणि हेच्या खातीर आमी पत्रकार परिशद जाय त्या वेळाचेर घेतलेली आसा आणि आयजय आमी तेच्या खातीर घेतल्या। आणि मेळावलीचो प्रकल्प जो आसा तो IIT जो आसा थंयसरलो काडपाक जाय आणि जर गोवा सरकार आणि विश्वजीत राणे आणि धृतराष्ट्र ही जर त्या मेळावलीच्या लोकांकडे जर त्यांच्या जीवनाकडे खेळ करपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार त्यांच्या घराण्यांक हे म्हारग पडटले आणि ह्याचो उद्रेक जो आसा तो गोंयभर गोवा सुरक्षा मंच हे आंदोलन जो आसा ते व्हरतलो। अशा पद्धतीची चेतावणी अशा पद्धतीची शिटकावणी आमी ह्या धृतराष्ट्र आणि दुर्योधन जो विश्वजीत राणे जो आसा ताका आमी दितात।